जवळजवळ 10 वर्सांचा असताना येता आमगेली सातेरी मासा कुलदेव आणि 61 हांव पयलो हांगा 59 म्हापशेची पुन्हा प्रतिश्ठा जाली तेन्ना येता. ताजे नंतर 61 म्हाका आजोबान हाडलो कोजागिरी. ती हावे पर्यंत हांव कोजागिरी करता. फक्त कोविडा वेळार 2 मगत चुकल्यो. त्याच प्रमाणे जाया पुजा 1969 हांव आवयचे बरोबर आयलो. आवय म्हाका पळोवया म्हणून घेवन आयलो हांगा जाया पुजा. आनी हावे पर्यंत हांव 53 जाया पुजा म्हाका 2 कोविडाक चुकल्यो. आनी आमगेल्या म्हापशेच्या देवळान आयल्या त्या प्रमाणे आमकां भारी समाधान जाता. आनी तिनाच आमकां बरे भशेन दवरल्या. कितें परिस्थिती एकदम भयंकर आमगे कमी आशिल्ली. कितें आमी ह्या देवळां येत साकून म्हणजे म्हापसा पांया कडेन सातेरी मातशे पांया कडेन येत साकून आमगेलें जिवन बरें सार्थक जाल्लें आसा. आनी आमकां हांगा येवप वचप म्हणल्यार भयंकर आनंद जाता. कितें तुमी खंयच्यान? हांव बाळ्ळी मठार साकून येता. ओके. बाळ्ळी मठार साकून हांव येता. ही जाया पुजा हांव पळयतां ती भयंकर वैभवान जाता. गाणी आसतात, हें आसता आनी आनंद मेळटा. त्याच प्रमाणे आरतीचेय बी भयंकर आनंद मेळटा. आरती ज्यो घुमटांचे ते करतात ते पळोवन सारकें आसता. हांव आतां सुद्दां न चुकता आरती करून मागीर न्हिदपा वता. कितें आरती चुकयना, प्रसाद चुकयना. आनीक अशें दिसता की सगळ्यांनी देवाची भक्ती ही पयलीं करची. पयलीं वेळार करना ही संकटां आसता तेन्ना जर पयलीं साकून भक्ती करता देवाची जाल्यार देव सातेरी मासा ही निश्चित थंयचो देव पावता. पूण भक्ती सुरवाती पासून आसूं काय पयलीं वेळार ही भक्ती करपाची तितली हें दवरपाक जायना. आपल्या ल्हानपणा साकून देवा बद्दल प्रेम दवरपाक जाय जाल्यार तो तुका बरें करता तुगेलें. ही म्हाका 100% खात्री आसा. कित्याक म्हजो अनुभव आयला. समाजाचो अध्यक्ष ह्या वर्साचो तेन्ना ही जायपूजा 112वी जायपूजा नौका वाहन आमी हें केल्लें आसा, रेडी केल्लें आसा. सगळ्या लोकांक तर खबर आसा, लोकांनी पळयल्लें आसा, लोक तेचो स्वाद घेतात. तेन्ना ही जी जायपूजा जावपाचो उद्देश 1914 एक हांगा मोठी साथ येयली गोंयांत म्हणजे मांडवाळांत येयल्ली. तेन्ना आमचे सगळे पुर्वज जाणटेले सभा मंडपान चौकार वचून तेंच्यांनी सगळ्यांनी गाराणें घातली की ही साथ वयची, सगळे लोक बरे जावचे. सगळे एक निवळ जाल्या आनी तेन्ना पासून ही जायापुजा सुरू जाली. आयज ही 112वी जायापुजा. तिका एक नवें नांव मेळ्ळां आतां. खरी ती ज्या रोग जो आयिल्लो तो बच्चो आमच्या लोक बरे जावचे म्हणून मागिल्ली. पूण तिका एक आतां नवो उत्साह ह्या समाजान दिल्लो आसा. सातत्यान जायो रोवपाच्यो, त्यो हाडपाच्यो आनी सातत्यान हें काम ही संस्था समाज हो करता आनी ही पद्दत फुडें वता. तिची कृपा तेच्या मुखार भुरगे आमचे सगळे तयारी करतात बरें जावपाक. चालू दवरली कोरोनाच्या काळात सुद्दां आमी जायापुजा चालू दवरली आनी कमिटीन आमकां खूब सपोर्ट केला. आज पर्यंत